नमस्कार. गोवा टुडे दत्तराज नायकाचा येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. This headline is sponsored by Morning Mantra 360-degree organic range of herbal wellness products available at all chemist stores. तृणमुलाचे घोळटा वारे. मायकल म्हणटा कोणाकूच कमी लेखचे न्हय. तृणमूलवाल्यांक मेळो म्हूण चूक न्हय. रोहन म्हणटा ममता यशस्वी. पार्टी सिलेक्शनाचेर चल्ल्या सल्लामसलत. काँग्रेसीक विटिल्ल्या रेजिनाल्डाक थारावंक फुडाऱ्यांक सध्या येस. आलेक्स म्हणटा पक्षाचे संपर्कात आशिल्लो खरो. वाडदिसा दिगंबर गिरीशान मिडिया मुखार घेतले वदोवन. कांय वरां व्हॉट्सॲप, फेसबुक, इन्स्टा बंद. मार्क झुकरबर्गाक मोठो फटको. $6 बिलियन लुकसाण. बिलियनर्स क्लबात 5व्या सुवातेर घसरलो. युजरांची मागली माफी. आनी अंडर ग्रॅज्युएट, पोस्ट ग्रॅज्युएट परीक्षांचो निकाल दर वर्सा प्रमाण अंदूय उसरा. सप्तका भितर जाहीर करिना जाल्यार आंदोलन. NSUIचो रजिस्ट्राराक घेराव. खंयच्याच पक्षाक कमी लेखप ना म्हूण बीजेपीचो मंत्री आमदार मायकल तृणमुलाचेर उलयला. जिखूंक शकता तांकां ते मेळटात. तृणमुलाक तयार आसा काय विचारल्यार मायकल म्हणटात तांकां मेळो म्हूण चूक न्हय. ममता यशस्वी फुडारी. अपक्ष रोहन म्हणटा इगो कडेक दवरून सेक्युलरांनी एकठांय येवचें. खंयचे पार्टेंत चल्लो ताचेर खंय सल्लामसलत चल्ल्या. And I don't want to underestimate any political party or any individual who has joined TMC. A lot of Goan politicians have joined TMC and we should not underestimate them as well as the party. जे कोण TMC वयतले they will try their level best to win the seat. कोण येवन सांगता की तुका मेळोंक शकता पण अजुनूय तशें कांय जावना. सगळ्यांक वचोन मेळटले ते म्हाकाच कित्याक. Not only me, they will meet everyone. Whoever can win seats, they will meet them. तुमची बी इच्छा आसा अशी इच्छा आनी इच्छा ना ती डिसायड करप मागीर आयकोंक जाय सगळ्यांचे. यू हॅव टू हियर एवरीबडी. देर इज नथींग रॉंग टू हियर वॉट आर देअर पॉलिसीज, वॉट दे वॉन्ट टू डू, वॉट इज देअर प्लॅन, रोड मॅप फॉर गोवा, डेव्हलपमेंट ऑफ गोवा, आमचे आयडेंटिटी ऑफ आवर स्मॉल स्टेट गोवा, our culture. All these things are very important when you are joining any political party. Trinamool Congress तुमका approach भी झाला म्हणून. See, every party has a right to come and meet people, and every MLA or every candidate who wants to come into the political frame has a part to talk to various parties. तांच्यो आयडियोलॉजी समजून तांचे बाकीचे कितें करूंक सोदता गोंया खातीर, गोंयचें कितें आसा फुडें हें ते आपले विचार मांडटात. ते आयकुपाक कांयच ना. डिसिजन योग्य टायमार आमच्या लोकां कडेन उलोवन जातलें त्या प्रमाणेच जातलें आमी फुडें घेतलें. वी नीड टू एन्श्योर दॅट द कोएलिशन इज देर ऑफ लायक मायंडेड सेक्युलर पीपल फॉर वीच ऑल ऑफ अस हॅव बीन वर्किंग टुवर्ड्स टू गेट एवरीबडी टुगेदर. ते टुगेदरनेसान सगळ्यांचो गेम आसा. Whether Congress wants to come together, whether TMC wants to come together, whether Goa Forward wants to come together, you have regional parties in Goa, you have nationalist parties in Goa, you have a party like TMC which is headed by Mamata Banerjee, who has been a successful part as far as West Bengal is concerned. IPEC Sarkeli ji, Prashant Kishore and Tanchi team which has been supporting Mamata Banerjee is highly active and aggressive in the state. But गोंयकार पिशे ना. गोंयकारांक खबर आसा कितें करपाचें तें. It's only the maybe in this 1 month everything all things will open up. ताज्या पर्यंत हांवें म्हजें कितें उलोवप म्हज्या लोकां कडेन उलोवल्या पयलीं will be too premature, but definitely we are trying to get everybody together and it's a role where every party needs to understand ego सायडीक दवरून बाकीच्या आपले पर्सनल इश्यूज सायडीक दवरून बरोबर येवपाचे काळाची गरज आसा. आमच्या लोकां कडेन ऑलरेडी चर्चा आसा. लोकांचे फिडबॅकूय आमी घेतात. आमी पार्ट्यां कडेन उलयतात. पार्ट्यांक कितें बरें आनी कितें ना तेंय पळयतात. We only need to ensure that the government of like-minded secular forces is formed. काँग्रेसीक विटिल्ल्या आलेक्स रेजिनाल्डाक थारावंक काँग्रेस फुडाऱ्यांक सद्याक येस. सिनियर पार्टी लिडर केंद्राचे लिडरां बरोबर उलोवन रेजिनाल्डान काँग्रेसीतूच रावपाचें थारायलां. आपूण कांय पक्षांचे संपर्कात आशिल्लो म्हूण रेजिनाल्डाची कबुली.
बीजेपी आड काँग्रेस खंय एकठांय लढटली. गिरीश दिगंबरान आलेक्साक जल्मदिसा मेळूंक गेल्ले निमतान मिडिया मुखार वदोवन घेतलो. It is a fact. Let me not begin by telling wrong things. Let me begin by telling you that speculations were right. A lot of speculations were going on. A lot of parties, a lot of people approached me with a lot of issues how to go about what to do. I met a lot of people these days. We have taken opinion from a lot of people. आणि जायत लोकां मेळ्ळें मुगे ओपिनियन वॉयस कोन्न मुगे डिफरन्स ऑफ ओपिनियन पासून लोकांक उलय पार्टी कडेन उलय आमगे किती इश्यूज आहाय ते लार्जर पिक्चर म्हणलो गोंय कितें जावपा जाय फुडें आमगे इश्यू फॉर एग्जाम्पल सी द स्टेट ऑफ द लॉ सिच्युएशन इन गोवा वॉट गोवा गोइंग टू बिकम ऑल दीस इश्यूज मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी कितको जावपा जाय हे सगळे इश्यूज आमी पार्टी कडेन उलयले रायट अप टू Mr. Rahul Gandhi to the General Secretary, Dinesh Gundurao. After coming to an opinion from everybody, we have decided what the people want. Loka जाय की आमी सगळ्यांनी युनाइटेडली बीजेपी फाइट करपाचें. So आमगे एक पॉइंट हा आणि सदां स्पेक्युलेशन्स म्हणजे सदां आजीना म्हणजे स्पेक्युलेशन्स. But in the interest of the people, in the interest of the go, I have taken a decision over. It is not I, it is we have taken a decision to fight the BJP. So we are very clear. In few words, I would like to say that we are all united to fight against the BJP as a Congress party, and the aspirations of the people are. लोकांची एक मत हा की सगळ्यांक युनाइटेडली फाइट करपाचें. So I call upon people also that let's unitedly fight the BJP. Let there be no difference of opinion. म्हणजे BJP को झगडपाक आमी कांय हें दाखयनासतना डिफरन्स दाखयनासतना बीजेपी को झगडपाक आमगेले हें मत जातलें मत एक क्लॅरिफाय केलें की वी आर एक मेसेज आख्ख्या गोंयकारांक की वी आर युनायटेड वी वील फायट द बीजेपी गव्हर्मेंट वी वील फायट द बीजेपी पार्टी युनायटेडली कोणेच दुबाव दवरचो न्ही कारण रेजिनाल्डाचें कॉन्ट्रिब्युशन नोबडी कॅन डिनाय रेजिनाल्डाचें कॉन्ट्रिब्युशन फॉर द पार्टी फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ गोवा फॉर द इनजस्टीस अगेन्स्ट द पीपल तो कोणाचेर इनजस्टीस जाल्यार तो म्हणजे धांवून वचून थंय मदीं वचून रावपी बोवाळ करपी ही ताची ख्याती आसा म्हणजे तशें सारकें ताका डेरिंग आसा आनी तो खंयच्या वेळाचेर कोणाय उलो मारल्यार तो पावपी अशी ताची ख्याती आसा आनी म्हणून आयच्या दिसा आमी एक मेसेज आख्ख्या गोंयकारांक दिता की रेजिनाल्ड वील प्ले ए इम्पॉर्टंट रोल इन द इयर्स टू कम ह्या बद्दल कोणेच दुबाव दवरचो न्ही कारण रेजिनाल्डाचें काम स्पीक्स फॉर हिमसेल्फ. That Reginald is going to play a bigger role in the days to come. It's not just during this remaining 3-4 months, but once we are in power, 2022, we are forming the government with the blessings and the support of the people of Goa. And in that context, because he's the most senior MLA, senior leader who has contributed to the party a lot. So there he is going to play a major role. Will he be the face of party in Goa? Will he be He is already the face of party in Goa. So CM face? He is already face. CM face we don't declare. We don't declare the chief minister. We are not like a BJP project because it is the right of the elected MLAs. And the elected MLAs will take a decision about the chief minister. राती कांय वरां व्हॉट्सॲप फेसबूक इंस्टाग्राम बंद उरिल्ल्यान सोशल मिडिया जायंट मार्क झुकरबर्गाचे मालमत्तेक सुमार $6 बिलियन फटको. कांय वरां भितर झुकरबर्ग बिलियनर्स क्लबांत रँक देंवन 5वें सुवातेर. संवसारभरांतले फेसबूक व्हॉट्सॲप युजरांक त्रास जालो म्हूण ताणें माफी मागली. सोमारा फेसबुकाचो शेअर 5% कोसळ्ळो, म्हयन्याभरांत 15%. परीक्षा दिवन 8 सप्तकांनी जाहीर करपाचो अंडर ग्रॅज्युएट आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट परीक्षांचो निकाल दर वर्सा प्रमाण अंदूय उसरा. भुरग्यांक नोकरी वा फुडले शिक्षणा विशीं निर्णय घेवंक त्रास जातात म्हूण NSUIन इश्यू केला. NSUI वाले गोंय विद्यापीठाच्या रजिस्ट्राराक मेळ्ळे. सप्तका भितर निकाल जाहीर करिना जाल्यार आंदोलन. NSUI गोवा met the registrar आमचो एक डेलिगेशन आसलो NSUI गोवाचो डिमांडिंग to declare all the final year results of undergraduate and postgraduate as soon as possible. तुमकां खबर आसतली की एग्जाम जी जाली ती ऑगस्टान जाली आनी as per the ordinance of Goa University it clearly says that results should be declared
विदीन द 8 weeks आफ्टर द कन्क्लुजन ऑफ एक्झाम्स. सो आता 2 मंथ्स मायज जाले. बिकॉज ऑफ दीस स्टुडंट्स ऑफ गोवा आर फेसिंग प्रॉब्लम. खुबशे स्टुडंट्सांनी जॉबाक अप्लाय केला, खुबशे स्टुडंट्स हायर स्टडीजाक अप्लाय केला. सो तांकां मार्कशीट जी आहा ती लायची पडटा. दिस इज नॉट द फर्स्ट टायम. ऑल द टायम, एवरी टायम, बिफोर पॅन्डेमीक ऑल्सो सदांच गोवा युनिव्हर्सिटीन रिजल्ट जो आहा तो डिले केला. गोवा युनिव्हर्सिटीन एक डिपार्टमेंट आहा, कंट्रोल ऑफ एक्झामिनेशन. ताचो काम कितें? कंट्रोल ऑफ एक्झामिनेशन काम कितें? ऑफ कंडक्टींग एक्झाम अँड ऑफ रिलीजिंग रिजल्ट. सो आमच्यानी हेच सांगलां ताका की बेगीचे बेगीन तूं रिजल्ट डिक्लेअर कर म्हणून. आनी रजिस्ट्रारान सांगलां की विदीन नेक्स्ट वीक द रिजल्ट वील बी डिक्लेअर. समज डिक्लेअर जायना आमी परतून येतले आनी आमी हांगा प्रोटेस्ट करतले. आता कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच मेळुया. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा हे सपन मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी गोंयांक दाखयला. ईडीसीची मुखेलमंत्री रोजगार येवजण नव्या उद्योजकांक कमी व्याजदरान रीण दितात. असोच एक तरणाटो श्रीदेश वेळी जांणी ह्या येवजणेचो स्वयं रोजगारा खातीर लाभ घेतला. स्वयंपूर्णते कडेन वाटचाल करता आसतना कमी व्याजदरान आर्थीक पाठबळ मेळप हे गरजेचे. कमी व्याजदर आणि एकूण रकमेतले 50% भायरूच अर्धे भांडवल ही या येवजणेची खासियत. या येवजणेचो लाभ घेऊन गोंयभर साबार उद्योजक तयार जाल्यात. माझे असले तरणाट्यान, माझे असले भुरग्यान समज स्वता खातीर कितें तरी करपाक जाय आनी तांकां इन्वेस्टमेंटाचो खंय ना जाल्यार खंय धक्को बसता, बाबा तेंचे फायनान्शियल बॅकअप सारकें ना, बाबा तांकां खंय ना जाल्यार खंय कसलो तरी सपोर्ट जाय पयशा वाटेन, जाल्यार तांच्यांनी अवश्य ईडीसीन वचचें. आपूण स्वता खातीर एक कितें तरी करतलो आनी दुसऱ्यांक जॉब दितलो अशें चिंतून बाबा ते ईडीसींतल्यान जाता तितलो फायदो घेवन आपणी आपल्यालो ओन बिझनेस स्टार्ट करचो. तरणाट्यांनी ह्या येवजणेचो लाभ घेवन स्वयंपूर्णते कडेन आपली वाटचाल करूं येता. दिल्ली केजरीवाल सरकारान केल्ली कामां पळोवन खुबशे लोक आपात येवंक लागल्यात. गोंयांतूय वैजकी मळार आपान खूब वावर केला म्हूण आपाचो फुडारी वाल्मिकी सांगता. चिंचणी एका दोतोरान आपात एंट्री मारली. दिल्ली सरकाराचो वावर पळोवन तो आपात आयला. बिरेस्तारा केजरीवाल गोंयांत येता त्या दिसा खंय खूब कितें जावं येता. I have been doing social work and helping people since from various platforms like Rotarian and a doctor. Finally, I have decided to stretch my social service by joining Aam Aadmi Party. It's not that I have heard through media what Aam Aadmi Party has done in Delhi, but I have heard and I have seen by myself when I used to go various time to attend my medical conference to Delhi. गोंयांत सुद्दां आम आदमी पक्षान ऑन द ग्राउंड खूब काम केलें कोविडा वेळार. ही सगळी दिल्लीची आनी गोंयची कामां पळोवन आज दोतोर जे आसा गोंयांत ते सुद्दां आम आदमी पार्टीक आकर्षीत जावंक लागले. वेल्ली मतदारसंघाचे चिंचणी गांवचे एक दोतोर डॉक्टर सॅम्युअल आमकां जॉइन जाता. 7 तारखेक येता. ताजो प्रोग्राम आमी फाल्यां एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तुमकां प्रेस करता. 7 तारखेक सगळ्यांक आयकूंक येतलें कितें तें. As of now, there's nothing. आमकां कांयच ना. सुकूर पंचायतीत बीजेपीक धपको. आमदार रोहनाचें पॅनल जिखलें. सरपंच उपसरपंचा आड रोहनाच्या पॅनलान अविश्वास 6 आड 0 मतांनी जिखलो. ते वटेन साकवाळे पंचायतीतूय मोठ्या राजकी घडामोडी. सरपंच रमाकांत बोरकारा आड इकरांतल्या 9 पंचांचो अविश्वास. पंचांक विश्वासात घेना, बेकायदेशीर बांदकामां आडायना म्हूण आरोप.
11 वांगड्यांच्या साकवाळे पंचायतीच्या 9 पंचांनी सरपंच रमाकांत बोरकारा आड अविश्वास थाराव घालो. बोरकार खंय बाकीच्या पंचांक विश्वासात घेना आनी बेकायदेशीर बांदकामांय ताका आडावंक जमनात. पर्वरे मतदारसंघात सुकूरचो सरपंच संदीप वजरकार आनी उपसरपंचाक धपको. आमदार रोहनाच्या पॅनलान दोगांय आड अविश्वास थाराव 6-8-0 मतांनी जिखलो. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे आनी विक्रम नायक. विधानसभा वेंचणुकेक बीजेपीन मया सध्याच्या आमदाराक तिकेट दिवची न्हय, ताका तिकेट दिल्यार आमचो उमेदवार घालतले म्हूण मये भू विमोचन समितीची शिटकावणी. दर एकलो मयेच्या जमीन मालकी हक्काचो इशू काडून जिखून येता. आमदार जालो काय इशू कुसता. वेंचणुके मेरेन इशू तडीक लायना जाल्यार मावळिंगेकारा भशेन खंय वेंचणुकेचेर बहिष्कार. विद्यमान जो आमचो आमदार आसा मये मतदारसंघाचो तो फाटली 4.5 वर्सां जाली मयेचो प्रश्न सोडा की मये मतदारसंघांचे सुद्दां इतले ज्वलंत प्रश्न ते सोडपाक खूब कमी पडलेलो आसा. म्हणून आमची विनंती आसा भारतीय जनता पार्टी कडेन की तेंच्यांनी एक तर एका घरा बसोवचो, नाजाल्यार समिती समर्थ आसा आपलो कॅन्डिडेट उबो करपाक. भारतीय जनता पार्टीचो आमदार मयान जो मुळान निवडून येयलो पयलो तो ह्या प्रश्नाचेरूच निवडून येयलो. त्याच्या नंतर सुद्धा जी सत्ता मये मतदारसंघात आता भाजपचो बाले किल्लो म्हणून जो पळयलो वयता तो हो प्रश्न सगळ्यांपेक्षा प्रत्येक इलेक्शन एजंडाचेर पयल्यान पयली प्राथमीक स्तराचेर हो विशय आसा. आनी हो विशय सोडोवपाक तुमी इतलो टायम कित्याक लायता जाल्यार आमकां फुडलो विचार करचो पडटलो. जशें मावळिंग्यान काल जे जिल्हा पंचायत निवडणुकीक बहिष्कार घातलो तशा पद्दतीचे अस्त्र आमी उखलचे काय कितें. बीजेपी आनी ओबीसी गोवा प्रदेश मोर्चान मेळून चिंबला फ्री हेल्थ कॅम्प दवरिल्लो. ह्या कॅम्पात लावार्थ्यांचे दोळे तपासले, बीपी आनी साखर तपासली. सेवा ही समर्पण कार्यावळी खाला 17 सप्टेंबरा सावन चिंबला कितल्योश्योच कार्यावळी जाल्यात. फ्री हेल्थ कॅम्पाचे कार्यावळीन समारोप जालो. आयज आमचे कार्यक्रम खूब जाले. आयज हो शेवटचो आमचो हेल्थ कॅम्प कार्यक्रम. त्याच्या पयलीं आमी फेलिसिटेट कार्यक्रम केलो गांवचे आमचे ज्येश्ठ नागरीक. त्याच बरोबर क्लिननेस कार्यक्रम केलो, स्मशानभुमी दीप करपाचो कार्यक्रम केलो. मागीर आमचे हे आसा ल्हान भुरग्याचे अंगणवाडी थंय कार्यक्रम केलो. अशे आमचे विविध कार्यक्रम करून आयज जे आमी ह्या हेल्थ कॅम्प कार्यक्रम करून आमची आयज सांगता जाता आनी आयज आमकां उत्तम प्रतिसाद आमकां गावल्लो आहा. लोकांचो लोक सगळे हांगासर येवन आपले दोळे चॅक करता, ECG, BP सगळे हे हांगासर आयज आमचे टेस्ट आमचे डॉक्टर करता. म्हापशेच्या एक्टीव म्हापसा सिटीजन असोसिएशनान कुचेली राष्ट्रोळी देवस्थानात दोळे तपासपाचो कॅम्प दवरिल्लो. सुमार 2,000 वयर म्हापशेकारांनी खंय कॅम्पाचो लाव घेतलो. असोसिएशनाचो हो 20वो हेल्थ कॅम्प. म्हापशेकारां खातीर अशे हेल्थ कॅम्प फुडें चालूच दवरतले म्हूण असोसिएशनाचो अध्यक्ष योगेश केळकार सांगता. आमी हांगा राष्ट्रोळी देवस्थान कुचेली हांगा आय कॅम्पाचें आयोजन केल्लें. ह्या कॅम्पाक 200 वयर म्हापशेकारांनी आपली उपस्थिती लायिल्ली. हो आमचो म्हापसा शारांतलो 20वो कॅम्प. आतां पर्यंत आमच्या ह्या कॅम्पांचो 2,000 वयर म्हापशेकारांनी लाभ घेतला. ह्या कॅम्पांनी आमी रिफ्रॅक्टोमिटराच्या सहाय्यान पेशंटाची तपासणी करता, तशेंच मोफत चश्म्याचें वांटप करता. आमची आतां येता त्या वर्सान म्हापसा शारांत आनी कॅम्प ऑर्गनायज करून 50 वयर कॅम्प ऑर्गनायज करपाचें आमी उद्दिश्ट दवरला. ह्या कॅम्पाचें आयोजन करपा खातीर जागा दिल्ल्या खातीर हांव सुशांत साळगांवकर तशेंच तज्ञ डॉक्टर समृद्धी जणेकर हांणी येवन पेशंटाक तपासल्या खातीर तांचे उपकार मानता. मडगांव पालिकेच्या कामगारांक अजून पगार पडूंक ना. 7 तारखे मेरेन पगार हातार पडना जाल्यार काम बंद करतले म्हूण म्युनिसिपल कामगार संघटनेच्या मडगांव फांट्याची शिटकावणी. मडगांव पालिकेत स्टाफ उणो, पगार काडूंक मनीस ना, रिकवरी ऑफिसरूय ना असल्यांनी काम कशें चलतलें काय म्हूण प्रस्न. नंबर 1 तांचे कडेन रिकवरी सेल ना आनी रिकवरी ऑफिसर ना. आमचे वेळार कितें जातालें, आमी एप्रील, मे, जून म्हणल्यार रेगुलर टॅक्स फारीक करून घेताले आनी ऑगस्ट म्हणल्यार रिकवरी धाडटाले सगळे.
then recovery section is to issue notice, thereafter warrant काडटले आनी रिकवरी प्रोसेस चालू आसतलो. सेकंडली म्युनिसिपालिटी कडेन स्टाफ ना. आतां मिनिमम 7 काय 8 LDC पोस्ट आहे, ते पोस्ट भरना, सो ते काम करपाक लोक ना. टॅक्स सेक्शनाक वर्कर चलयतात, LDC ना. सबसिक्वेंटली UDC पोस्ट ना. मार्केट इंस्पेक्टर नासतना चलताय, वर्कर आनी सुपरवायझर चलयतात. लायब्ररीयन ना. आतां थर्ड तांकां हे गेले डेली रेटेड भरले. हांवें आयकलें ते मिनिमम 200 खंय डेली रेटेड लेबर आहा मिनिमम, ताज्या मायज आहा म्हण आयकलां हांवें. प्लस आमची रेगुलर वर्कर 150 आहा, सो टोटल 350 वर्कर. आतां ते खंय काम करताय, कितें काम करता आनी कसलें काम करता म्हण खबर ना. रोड गँग सेपरेट, स्वीपर सेपरेट, हे फक्त वर्कर 350. हेची अकावंटेबिलिटी कोण घेता? कोण घेना. आतां कितें जालां, आमी 7 तारीख बसून रावतले. आमी काल स्विपरांनी वर्करां गेली मिटींग घेयल्या, तांकां 7 तारीख बसून चोवया म्हणलें तांकां आमी. ऑर अदरवायज वी वील टेक फर्दर एक्शन. वी वील म्युनिसिपालिटी आमी बंद करतले काम करपाक, स्ट्रायकर. दीस इज द फर्स्ट टायम इन मडगांव म्युनिसिपालिटी. मडगांव म्युनिसिपालिटी केन्ना सॅलरी प्रॉब्लम जालो ना. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.